नमस्कार तुमकां सगळ्यांक येवकार पाटो ब्रिजार आमी नव्या पाटो ब्रिजार आसा आनी तुमकां सकाळसून एक न्यूज भायरल जाताली की हांगा ट्राफीक आसलो तो खूब सकाळच्यान जातालो। आतां सद्याक तरी तो ट्राफीक क्लियर जाला, पूण सकाळच्यान हो ट्राफीक जावपाचें कारण इतलें आशिल्लें की जे हांगा जे मेटल शीट घातिल्ले पुलाचे जे स्टार्टींग पॉयंटाचे मेटल शीट आशिल्ले ते डिसलोकेट जाल्ले खंय तरी, आनी ताच्या खातीर हांगा सकाळच्यान खूब ट्राफीक आशिल्ले। ते आतां कर्मचाऱ्यांनी जे हांगा येवन ते मेटल शीट घातला, पूण परत एकदा एक प्रश्न मुखार येता तो असो म्हटल्यार की आतां जे मेटल शीट घातला ते कितले सुरक्षीत आसा वा कितले पर्यंत ते टिकतले, कारण जर हांगासून हेवी व्हेहिकल जर ट्रॅवल केले आनी हेवी ट्रक जावं बस जावं असले जे हेवी व्हेहिकल जर हांगासून ट्रॅवल जाले जाल्यार ते मेटल शीट जे घातला ते कितले मेरेन उरतले, कारण आतां समज जर फाटल्यान जर आमी तुमकां विज्युअल्सूय दाखयतले की घातल्या उपरांत जर हेवी व्हेहिकल्स ताचेर वयता जाल्यार ते कशे हालता ते आनी आवाज येता ते। सो परत एकदा ते क्वॉलिटी ऑफ वर्क आसा ताचेर एक परत प्रश्नचिन्ह उबो जाता। आनी हे जो आतां समज तात्पुरतें जे काम केलां हांगा ते काम कितले पर्यंत टिकतले हे फुडें वेळूच थारयतलो। त्या मेरेन पळयत रावत माय गोवा नेटवर्क।